नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. निफ्टीत आज मोठो सेलिंग प्रेशर. सकाळी सेशन मोठ्या सेलिंग प्रेशरान उक्ते जाले. लागी 100 पॉइंट गॅप डाऊन. पुराय दीस निफ्टीत सेलिंग प्रेशर उरलो आणि निमाणे निफ्टी 120 पॉइंट डाऊन जाल्यार सेन्सेक्स 365 पॉइंट डाऊन. आजच्या सेशनात सगळे सेक्टर नेगेटिव्ह. निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन जालो 19,297 19,229 मेरेन लो वचून 19,399 मेरेन हाय मारलो. निमाणे 19,265 निफ्टीन नेगेटिव्ह क्लोजिंग दिली. सेन्सेक्स 65,000 ओपन जाल्लो. 64,886 क्लोज जालो. आजच्या टॉप गेनर्सात सेगीत 4 दीस पडपी शेअर जिओ फायनान्स आज टॉप गेनर्सामध्ये दिसलो. त्या उपरांत बजाज फिन्सर्व, एशियन पेंट्स, बजाज फायनान्स, ONGC, भारती एअरटेल, SBI लाईफ आणि ICICI बँकेचे शेअर चढले. आजच्या टॉप लुजर्सात लार्सन अँड टुब्रो, डॉक्टर रेड्डी, JSW स्टील, अदानी पोर्ट, इंडसलँड बँक, पॉवर ग्रिड, ITC आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे शेअर पडले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट हाडलो जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसचो शेअर. कंपनी सोमारा रिलायन्स इंडस्ट्रींतल्यान डिमर्ज जावन लिस्ट जाल्ली आणि थंयसावन नॉन स्टॉप कंपनीत लोअर सर्किट. आज मार्केट उक्ते जातात शेअरान रोखडेच लोअर सर्किट लागिल्ले. शेअर 202 रुपयाचेर पावलो. मात उपरांत बऱ्यापैकी बाईंग आयिल्ल्यान शेअर 224 मेरेन वयर वचून मार्केट बंद जावपाच्या वेळार 214 रुपयाचेर पावलो. आज टाटा पॉवर आणि झूम कार कंपनी मदीं EV एडॅप्शन करपाच्या हेतान कोलॅबोरेशन जाल्ले. खबर पॉझिटिव्ह आशिल्ली, मात मार्केटातल्या नेगेटिव्हिटी फुडें शेअर टिकलो ना. शेअर 1.5% पडलो. जाल्यार रिलायन्स इंडस्ट्रीच्या इन्व्हेस्टरां खातीर महत्वाची खबर. कंपनीची AGM सोमारा 28 ऑगस्टाक जातली. कंपनीकडच्या नव्या घोशणांचेर आणि नव्या इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनांचेर सगळ्यांची नदर आसतली. कायनेस टेक्नॉलॉजी इंडिया कंपनीचे शेअर नेगेटिव्ह बाजारातय बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह दिसले. कंपनीन कर्नाटक सरकारा वांगडा 3,775 रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट डील केली. खबर येताच कंपनीचो शेअर 14% चढलो. पेटीएम कंपनीचो शेअर 52 वीक हायचेर पाविल्लो. ब्लॉक डील आणि MSCI इंडेक्सात एंट्री मेळपाची शक्यता आशिल्ल्यान कंपनी 3% वाडली. मात मार्केट बंद जाता म्हणसर शेअर नेगेटिव्ह बंद जालो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.